Because what is the future of Goa University? हातून अशें जावंक शकता की गोवा युनिवर्सिटीक जे स्टुडंट्स अटॅच्ड आहा ते डिटॅच जातले. सो युनिवर्सिटी गोवा युनिवर्सिटी जी आहा ती विकन जातली. ही विकन करपाक कितें फायदो आहा? म्हाका समजना वॉट इज द मिनींग ऑफ क्लस्टर. वॉट इज द क्लस्टर एक्चुअली अँड वॉट इज द इंटेंशन बिहायंड द क्लस्टर? स्पीकर सर, हांवें जशें सांगलां की न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी गोवा युनिवर्सिटीक खंयसरूच विकत करिना. नवीन ज्या कॉलेजीक गोवा युनिवर्सिटी कडेन एफिलेटेड रावपाच्यो आसा त्यो गोवा युनिवर्सिटी कडेन एफिलेटेड रावतल्यो. स्पीकर सर, आतां ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन्स फॉर्म जावपाक लागलेली आसा, जाका ऑटोनॉमी मेळपाक लागलेली आसा. आनी इन फ्युचर म्हणजे अशा पद्दतीची जी इन्स्टिट्यूशन्स एकी कडेन आयली आणि जाल्यार हेंचे क्लस्टर्स जे आसा पळय न्ही हे क्लस्टर्स रेडी जातले. आमी जेन्ना म्हटलां की आत्ताच्या घडीक आमी जाका म्हणटा की फॉर एग्जाम्पल म्हणजे इंजिनियरींग कॉलेजीस ऑल टुगेदर इफ दे कम एज अ क्लोजर हेजी पॉलिसीज टील नाव इट इज नॉट फायनलायज बट हे बिल पास करून इन फ्युचर रेडी आमकां अशा पद्दतीचे क्लस्टर्स करपाक रेडी जाता. म्हणून हांवें म्हटलां की जेंकां एफिलिएशन गोवा युनिवर्सिटी कडेन जेंचे आसा तांचे एफिलिएशन गोवा युनिवर्सिटी कडले कट जावचे ना, ते गोवा युनिवर्सिटी कडेन एफिलिएशनाचो इश्यू न्ही. एक सिमिलर कोर्स जर स्टार्ट केलो तोच बायोटेक्नॉलॉजी कोर्स गोवा युनिवर्सिटी कडेन आहा, नवी क्लस्टर फॉर्म जाता तोय बायोटेक्नॉलॉजी करता. गोवा युनिवर्सिटीन येवपाचे लोक कमी जातले. स्पीकर सर, क्लस्टर युनिवर्सिटी सुरू करता आसतना व्हॉट इज द पर्पज? स्पीकर सर, क्लस्टर युनिवर्सिटी सुरू करता आसतना हातूंतल्यान नवीन कोर्सीस सुरू जावचे दिस इज अ इंटेंशन. आसा ते कोर्सीस सुरू जावचे ना हाजेरूय बी ते घाल तशें जाल्यार ते बिलान घाल की जे गोवा युनिवर्सिटीन कोर्स आहा ते तूं एलाव करचो ना म्हणून. स्पीकर सर, स्पेसिफाय दॅट. हे बिलांत घालपाची गरज ना. ना स्पीकर सर, आता ऑलरेडी तुम्ही प्रायव्हेट युनिवर्सिटी हाडल्यो. प्रायव्हेट युनिवर्सिटीनूय लोक वचून गोवा युनिवर्सिटीकूच एफेक्ट जातले. सो बेसिकली वी आर विकनिंग द प्रिंसिपल युनिवर्सिटी. 100% वी आर विकनिंग इट. ना जाल्यार what is the purpose of having so many educational institutions? No. Autonomy. See, autonomy is what? When Chogle started in Chogle College, autonomous thing. The idea was courses which are not there elsewhere. Here there is no specification. Sir, you will start the same course. Speaker sir, आम्ही तेका तेच सांगता आता जे इन फ्युचर म्हणजे आफ्टर 2035 जे ट्रेडिशनल कोर्सीस जे आसा पळय न्ही हे ट्रेडिशनल कोर्सीस उरचे ना. आता आमी पळयता बीवॉक सारकिलो नवीन कोर्स इंट्रोड्यूस जाल्लो आसा बॅचलर इन वोकेशनल की हे कोर्सीस ह्या हातूंतल्यान ग्रॅज्युएशन स्ट्रीम भायर येवपाक लागले आसा. पयलीं BBA नाशिल्ली, आतां BBA आयली. आता रिसेंटली even though the Dempe College has started with the tourism management hospitality course, तांच्यांनी नवीन डिग्री कोर्स सुरवात केलो. सो अशा पद्दतीचे म्हणजे आता आमी जाका म्हणटा की फ्युचर खंयच्या कोर्सीसाक आसा, जॉब ओरिएंटेड खंयसर आसा किंवा वॉट इज द नेक्स्ट फ्युचर हेच्या खातीर इनोव्हेशन जायत आसा आणि त्या खातीर अशा पद्दतीचे कोर्सीस जे आसा ह्यो जेन्ना कॉलेजीस सुरू जातल्यो तेन्ना त्या अशा क्लस्टर युनिवर्सिटींतल्यान नवीन कोर्सीस सुरू जातले. अदरवायज आमी ट्रेडिशनली BA, BCom, BSc, MSc, MCom हेच ट्रेडिशनली चालू उरतले. त्या खातीरूच ह्या पब्लीक युनिवर्सिटीची गरज आसा. इन फ्युचर म्हणजे वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स जी आसा एट प्रेझेंट एफिलेटेड आसलेली फॉर दे कॅन आफ्टर ऑल दे कॅन कंबायन हाजेर खंयसरूच बर्डन जो आसा एडिशनल बर्डन त्या कॉलेजींचेर येवचो ना. ना स्पीकर सर, टार्गेट हा 2035. आज आम्ही अर्जंटली आता या 11 वरांचेर रातची फास्ट स्पीड मारून आम्ही पास करतात टू क्रिएट मोर युनिवर्सिटीज इन गोवा. आता तातूंत स्पीकर जर फुडें हे पसून जर तुझे आमी एग्री जाले आनी तुमी बुलडोज पसून केलें जाल्यार फुडें पळय तुवें क्लॉज 18 तूं म्हणटा कितें की गव्हर्निंग बॉडी आसतली, एक्झिक्युटीव कावन्सील आसतलें, एकाडेमीक कावन्सील आसतलें आनी फायनान्स कमिटी आसतली. स्पीकर सर, युनिवर्सिटीन हांव आशिल्लो एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचो मेंबर by being elected as a chairman of the students university council. Speaker sir, executive council asna governing body kidak asunga hai? Where is the need for governing body when there is a executive council? Clause 18, chapter 4, clause 18. स्पीकर सर, हांव तेज्या पयलीं ताका एक सांगता इन फ्युचर आमी जे म्हणटा पळय NEPन एफिलिएशन हो प्रकार जो आहा पळय न्ही एफिलिएशन प्रकार कॅन्सल जातलो. They will be otherwise merged into the Goa University. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आमी धरून चल डॉन बॉस्को कॉलेज आसा
आता डॉन बॉस्को कॉलेजीक इंडिपेंडंट तिची कॉलेज म्हणून स्टेटस आसा हय. ती आता एफिलेटेड टू द गोवा युनिव्हर्सिटी Yes, आसा yes. फाल्यां सकाळी तिचे एफिलिएशन जेन्ना कॅन्सल जालें इट विल बी डायरेक्टली द कॉलेज ऑफ आपले गोवा युनिव्हर्सिटी एफिलिएशनाचें न्ही कॉलेज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी तिचे एफिलिएशन वयतले तांकां डायरेक्टली जो आहा पळय न्ही म्हणजे त्या आता मॅनेजमेंटाक स्कोप आसा की बाबा आमी सगळ्यो कॉलेजी एके कडेन येवन आमची एफिलेटेड युनिव्हर्सिटी करप आता आमच्यो सगळ्यो कॉलेजी एफिलेटेड आसा एनईपीच्या इन फ्युचर हातूंतल्यान एफिलिएशन उरचें ना डायरेक्ट कॉलेज बेसिकली आता प्रमोद सावंत ग्रुप आहा रोहन खवट्यानीक आनी एक ग्रुप करचो भितरलो तातूंत अशें जाता तें एक जे आहा अम्ब्रेला तो मोडून धाकटे धाकटे ग्रुप करून दिता आणि ते आमचे फ्युचर रेडी स्पीकर सर तो ते प्रमोद सावंत आणि रोहन ते सांगत स्पीकर सर जर एफिलिएशन गेले जाल्यार इट विल बी द कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेज ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी हो स्टेटस आता एफिलेटेड कॉलेज आसा इट विल बी द कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेज उरता कॉन्स्टिट्युएंट कॉलेज आणि एफिलिएटेड म्हणजे एफिलेटेड म्हणजे आता तो सगळे रायट्स जे आसा त्या कॉलेजीच्या मॅनेजमेंटा कडेन आसा आणि इन फ्युचर तांचे रायट्स जे आसा पळय न्ही हे फाल्यां सकाळी गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन उरूं शकता म्हणजे हांगासर कशें उरतले स्पीकर सर जेन्ना आमी क्लस्टर कॉलेज करता तेन्ना ताजेर होल मॅनेजमेंट जे आसा पळय न्ही तेंचे मॅनेजमेंटाचे सगळे मेंबर्स दे विल बी द आतां आमी कित्याक म्हणटा मागीर त्या कोणाक तरी हांगातलो हाडून घातलो थंयसलो हाडून घातलो ते क्लस्टर कॉलेजींनी ते उरचे ना 10 कॉलेजी चान्सलर कोण आसतलो ते युनिव्हर्सिटी स्पीकर सर ज्यो 10 कॉलेजी एकीकडे येता ओके सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी उडयता स्पीकर सर ज्यो 10 कॉलेजी एकीकडे येता तांचे मेंबर्स इच कॉलेजीचो मॅनेजमेंट मेंबर त्या 10 कॉलेजीच्या म्हणजे युनिव्हर्सिटीच्या बोर्डाचेर येतले 10 कॉलेजीची युनिव्हर्सिटी आसता ऑफकोर्स 10 कॉलेजीची युनिव्हर्सिटी आसतली त्यांचं सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन आसतलें त्या क्लस्टर युनिव्हर्सिटीचेर आणि गव्हर्नर विल बी द चान्सलर म्हणटकूच तो भायलो हाडून जातात हांगासर स्पीकर सर एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलान 33 मेंबर घाल्या सर हांगासर एक्झिक्युटिव्ह Clause number 19, page 19. ज्यो कॉलेजी आसा त्या प्रत्येक कॉलेजीचो मेंबर विल बी द एक्झिक्युटिव्ह मेंबर 10 कॉलेज आसले 33 मेंबर कित्याक स्पीकर सर आता त्यो आमी कन्सिडर करून की गोंयांतल्यो जर एकंदर कॉलेजी पळयल्यो जर 2 क्लस्टर सर हे आता चड पळय मुखेलमंत्री सारको आता इतलो एक्सपर्ट जाल्लो भशेन हांगा उलयता आमकां कळना हे कोणे तुका एडवायस केला हे कितें हे नवेच जाता स्पीकर सर आनी कोण एज्युकेशनिस्ट आहा एकाडेमिक कोण आहा सडनली एक युनिव्हर्सिटी नवी करपाक आयिल्ले कित्या खातीर हे आनी कितें वॉट इज द हांव सांगता परत एकदा आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020च्या अंतर्गत आमकां जर ही पॉलिसी फुडें व्हरपाक जाय आनी हायर एड्युकेशनांतलो एक स्टेप फुडें वचूंक जाय आसत जाल्यार आमकां ही क्लस्टर भुरग्याच्या हातून तुमच्या करूंक जावना खंय फुडें उडयो मारतात तुमी एट प्रायमरी लेवल तुम्ही फेल जाल्ले आहात स्पीकर सर ते आमी इतले उलयले सर हांव परत एकदा सांगता आमकां एनईपी हायर एड्युकेशनान इम्प्लिमेंट करता आसतना इन फ्युचर म्हणजे फुडल्या 2 वर्सांक पुराय जर जातले आसत जाल्यार हे बिल आतां पास करप कारण आतां खंयसरूच आमी डिसकंटिन्युएशन ऑफ द स्टुडंट फ्रॉम द गोवा युनिव्हर्सिटी करिना इन फ्युचर रेडी करतलो आसत जाल्यार तेजो आतां प्लॅटफॉर्म रेडी करप हे गरजेचें आसा म्हणून हे बिल जे आहा पळय न्ही आतां पास करप हे गरजेचें आसा स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट स्पीकर सर आमी हे करता आसतना आमी बऱ्याचशा कॉलेजी म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट 99% कॉलेजी कडेन आमी कन्सल्ट केला इन्क्लुडिंग द मायनॉरिटी कॉलेजीस आसा पळय न्ही तांच्या कडेन आमी कन्सल्ट केला सो ऑल द मॅनेजमेंट स्पीकर सर आमी ऑल द मॅनेजमेंट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ ऑल कॉलेजीस वी हॅव कन्सल्टेड दे आर सेइंग दे वांट टू ब्रेक आउट फ्रॉम गोवा युनिव्हर्सिटी स्पीकर सर they are ready to form the cluster universities they are ready to form स्पीकर सर एक बरो कॉम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जाता हांगा आता 11 वरांचेर रातचो आनी आमकां सांगतात की सगळे एकेडमिशियन सगळ्यांनी हे एग्री जालां आता आमी आमदार आहात आमी खंयच आयकूंक ना असो कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जाता म्हणून इतले लिपून हो इंट्रोड्यूस जाता कसो म्हाका कळना हे स्पीकर सर स्पीकर लिपोवन करिना आमी लिपोवन करिना इट इज एन ओपन जे एड्युकेशनिस्ट आहा ह्या सगळ्यां कडेन हे डिस्कशन केल्लें आसा आमकां लिपोवन करपाचो प्रश्नच ना आनी हे बील तर गोंयच्या एड्युकेशनाच्या इतिहासा खातीर आसा गोंयच्या एड्युकेशनात एनईपी इम्प्लिमेंट करता आसतना हे बील म्हत्वाचें आसा